कसं नाही आमची केलं समाज ग्रंथाक नमस्कार घालता आणि दासर पदಗಳು असं डिवाइन सॉंग्स फ्रॉम ग्रेट वैष्णवस म्हणत तशींची ह्या सेंट्स पुरा प्युअर डिवोटीज आशिल्लीं ती आमी लॉर्ड कृष्णाक डिफरंट डिफरंट फॉर्म्स सारी म्हळ्यार विठ्ठला पंढरपुराची विठ्ठला की अथवा उडपी कृष्ण की तशी डिफरंट डिफरंट फॉर्म मारी आनी पुरा आमी सुप्रीम लॉर्डाक असं अनगिनत नाव वयव्या सो आनी पुरा तांकां हाडी होबळी केलेले तांगे कीर्तनांनी केलेले असं सो आम्ही आज इतके फॉर्च्युनेट आसा ती असल कंपोजर्स आचार्य आसा ग्रेट डिवोट आचार्य आसा तांगेले भक्ती ट्रेडिशन आमकां आयकुचे कळत आज आयकुचे मेळ्ळा तशेंची ते तांगे थ्रू सॉंग्स तांगेले एक सिंपल डिवोशन कशें आसा सरेंडर कशें आसा लव ऑफ गॉड तांकां इतलेक आशिल्ले तीव्र भक्ती हे पुरा आमी तांगे जीवन कितले तांणी एक छंद करून आमगेले कंपोज केला कीर्तन ते पुरा छंद करून आमी खुशी जावन ऐकूया राईट तशी देवाला मागया की आम्ही पूर्ण दिवटी सक देवाला आशीर्वाद केदना असो म्हणून मागून आयचे प्रोग्राम सुरू करता हांव आयचे आमिले आज पुರಂದರದಾಸ कीर्तन घेऊन येता आसा ती वर्षा नाईक माताजी कृष्णमूर्ती कण्ण ಮುಂದೆ हे सांगता आसत कन्नड रस्य सो वर्षा नायक देवा आसबेतो हरे कृष्ण. हरे कृष्ण शूर करे देवा हे पुरंदरदासान बरेल भजन हा ताजे साना एक एक्सप्लेनेशन करता मागीर सॉंग भजन करता. पुरंदरदास म्हणटा ती मिगेल दोळे मुखारी कृष्णाल मूर्ती रबला मणके दिसता असा म्हण ते मूर्ती कशी अस म्हळारी मिगेल कष्ट पूरा दूर कोरनु हांव मग्गिल पूरा दिवनु म्हाका रक्षण करचित आसला त्या मूर्ती कितली चंद अस म्हळारी माणिक्याचे किरीट धारण केला कस्तुरीचे तिलक घालून आसिले ताजे निड्डल फळ फळ ಹೊಳ್ತಾ अस ताणे कोळल वज्जोचे रब्बील भंगी वक्र दृष्टीर पळोवची चंदाई आणि ताण गळ्यान तू घालल कौस्तुभमणीची सोरू आणि देवान हेकड तेकड धोलताना असचे पळोवचेक दोनी दोळ पावना तगेल ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ते गुंगूर केसू तगेल गळे ಅಷ್ಟೇ तुळसी चुग्र मालो विंगड विंगड रीतीचे बंगरा मुद्दे असेल बोट आणि देवाला ಬಂಬುಲೆಂತು ಅಸಿಲ ತಾವರೆ ಫುಲ್ ಕಿತ್ಲಿ ಪಳೆಲವರೆನ ನುಪ್ರೋಮು ತಗಲ್ ಕುರ್ಟಾರಸ್ತಿ ಉಡ್ದಾರ आणि निखिलाभरण तगेल उडुगे चंद कोन नेसिल पीतांबर तगेल तेजु कितली म्हळ्यारी 100 सूर्यांक मीरसूत तसल असल रूप आमक दाखयलल तसल पुरंदर विठलाक हांव कोटी कोटी प्रणाम करता हांव आतां भजन सांगता. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದಂತಿದೆ ಆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದಂತಿದೆ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವ ಪರಿಹರಿಸಿ ಮನದಿಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದಂತಿದೆ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕದ ಕಿರೀಟ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕದಿ ಹೊಳೆವಲಲಾಟ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕದ ಕಿರೀಟ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕದಿ ಹೊಳೆವಲಲಾಟ ಶಿಸ್ತಿಲಿ ಕೊಳಲ ಊದುವ ಮೋರನ್ನು ನೋಟ ಶಿಸ್ತಿಲಿ ಕೊಳಲ ಊದುವ ಮೋರೆ ನೋಟ ಕೌಸ್ತುಭಯಡ ಬಲದಲ್ಲಿ ಓಲಾಟ ಕೌಸ್ತುಭಯಡ ಬಲದಲ್ಲಿ ಓಲಾಟ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ
ಆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರಂತಿದೆ. ಮಘಮಘಿಸುವ ಸೊಬಗಿನ ಸುಳಿಗುರುಳು, ಮಘಮಘಿಸುವ ಸೊಬಗಿನ ಸುಳಿಗುರುಳು, ಚಿಗುರು ತುಳಸಿವನ ಮಾಲೆಯು ಕೊರಳು, ಚಿಗುರು ತುಳಸಿವನ ಮಾಲೆಯು ಕೊರಳು, ಬಗೆ ಬಗೆ ಹೊನ್ನ ಉಂಗುರವೇತ ಬೆಸಳು, ಬಗೆ ಬಗೆ ಹೊನ್ನ ಉಂಗುರವೇತ ಬೆಸಳು, ಸೊಬಗಿನ ನಾಭಿಯ ತಾವರೆ ಅರಳು, ಸೊಬಗಿನ ನಾಭಿಯ ತಾವರೆ ಅರಳು, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರಂತಿದೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರಂತಿದೆ. ಉಡುದಾರವಡ್ಯಾಣ ನಿಖಿಲಾಭರಣ, ಉಡುದಾರವಡ್ಯಾಣ ನಿಖಿಲಾಭರಣ, ಉಡುಗೆ ಪೀತಾಂಬರ ರವಿಶತ ಕಿರಣ, ಉಡುಗೆ ಪೀತಾಂಬರ ರವಿಶತ ಕಿರಣ, ಕಡಗನು ಪುರಗೆಜ್ಜೆಗಳ ನೀಟ ಚರಣ, ಕಡಗನು ಪುರಗೆಜ್ಜೆಗಳ ನೀಟ ಚರಣ, ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕರುಣ, ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕರುಣ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರಂತಿದೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರಂತಿದೆ. ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವ ಪರಿಹರಿಸಿ ಮನದಿಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರಂತಿದೆ, ನಿಂತಿರಂತಿದೆ, ನಿಂತಿರಂತಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्णा, हरि बोल. वर्षा माता जी ब्यूटीफुल सिंगिंग. माता जी संगीत मन के जयंती माता जी संगीत मन के वंडरफुल मेलोडियस तुम्ही वॉइस वर असं ताळबद्ध लयबद्ध चंद कोण संगीत असं वरती रेर येतात तुम्ही आम्ही कीर्तन सेक्शनाक शियन मुखासून सेवा दिव का तुम्ही हा म्हणून तुम्ही दिव का म्हणून भगवत पर्ण कोंकणी टीमात कोण हा रिक्वेस्ट कर तुमका एव्हरी सेकंड थर्सडे असता आमगेले वैष्णव भजन संध्या. सो डिफरंट डिफरंट लँग्वेज अरे येऊन सांगा हिंदी हिंदी वरे असं के सॉंग्स पळयला कळत तुमका. ओके बंगाली लँग्वेजेस लँग्वेज आसा ती छंद असतो तुम्ही वॉइस. हरी बोल थँक्यू सो मच माताजी. हरे ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. कृष्णा. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. आता पण तुम्ही पुरंदरदासाला एक कीर्तने घेऊन आली आहात. नेक्स्ट वरे माताजी एक पुरंदरदास कीर्तने घेऊन येता असं ती पुरंदरदासाले ओरिजिनल नाव असेल काही फर्स्ट श्रीनिवास नाईक म्हणून एक म्हळ्यार नवकोटी नारायण श्रीनिवास नाईक म्हणता अशी काही गले म्हळ्यार तो वज्र व्यापार जावन आशिल्लो सिक्कापट्टे दुड्ड आशिल्ले काही ಶ್ರೀಮಂತ. ಸೊ 1484 तेदन 1564 पासून म्हळ्यार 80 वर्ष जीवन काळ तांणी तीर्थहಳ್ಳಿ लागी तीर्थहಳ್ಳಿ तो आशिल्ली ती आनी पुरंदरदास फुडेची श्रीनिवास नायक
सो आता मुखार सून आमी कीर्तन ऐकूया. ते कीर्तन संगू येता असं ती सीता लक्ष्मी कामत माताजी तशींची जो जो श्री कृष्ण परमानंद पुरंदरदास कीर्तन सांगता असं ती. हरे कृष्ण माताजी, तुम्ही स्टार्ट करायचं. हरे कृष्ण माताजी. हावತ್ತು ಸಂತೋಷ ಪುರಂದರದಾಸ ತನ್ನಿ ಬರೆಯಲಲೆ ಜೋ ಜೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾನಂದ ಮಳಲೆ ಭಜನ. हे भजन कसं म्हणतं मला री पुरंदरदास त्यांनी कसं सांगच्याक इष्ट पावत असं म्हणाले त्या कृष्ण परमात्माले आव सुजावन आशिले यशोदे त्या चरडाक कशी नितकरेता त्या चरडा निदोचे तसले पाळल्याचे शृंगार कशस तो क्षीरसागरांतू निदोन आशी तसले एक सर्वोत्तम जावन आशिलो चरडा रूपारी कशी निदता तक्क आम्ही कशी मोगान नितकोरवेत जो जो म्हणून सांगून कशी निदोचे ताणे आणि तो एक दैविक जलले चरडू मिगेल चरडू म्हणाले एक प्रीती रीती कशी ताक नितकरेता तो एक मिगेल चरडू तो म्हाका कशी आयलो मिगेल जीवनांतू मिगेल आश पुरा परिपूर्ण करताल तो चरडू म्हूण सांगून यशोदे माते चरडाक कशी नितकरेता त्या पुरंदरदासाल दोळे एदूर कशी दिसता असं म्हूण तो वर्णन करूक मस्त प्रयत्न करून ह्या एक भजन बरयलेलें आसा तें हांव तुमगेल मुखारी प्रस्तुत करता. जो जो श्री कृष्ण परमानंद नंद गोपिय कंद बाल मुकुंद जो जो ಪಾಲಗಡಲೋಳು ಪವಡಿಸಿದವನೇ ಆಲದೇಲೆಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಲಗಿದ ಶಿಶುವೆ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಂಗೇರ ಚಿತ್ತದೊಲ್ಲಬನೇ ಬಾಲ ನಿನ್ನನು ಪಾಡಿ ತೂಗುವೆನಯ್ಯ ಜೋ ಜೋ ಹೊಳೆವಂದರನ್ನದ ತೊಟ್ಟಿಲ ಮ್ಯಾಲೆ ಥಳಥಳಿಸುವ ಗೂಲ ಗುಂಜಿಯ ಮಾಲೆ ಅಳದೆ ನೀ ಪಿಡಿದಾಡೆನ್ನಯ ಮುದ್ದು ಬಾಲ ನಳಿನ ನಾಭನೆ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿ ತೂಗುವೆನು ಜೋ 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 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾನಂದ ನಂದ ಗೋಪಿಯ ಕಂದ ಬಾಲ ಮುಕುಂದ ಜೋ ಜೋ ಯಾರ ಕಂದಾನಿ ಯಾರ ನಿಧಾನಿ ಯಾರ ರತ್ನವು ನೀ ಯಾರ ಮಾಣಿಕವು ಸೇರಿತು ಎನಗೊಂದು ಚಿಂತಾಮಣಿಯೊಂದು ಬಾಲ ನಿನ್ನನು ಪಾಡಿ ತೂಗುವೆನಯ್ಯ ಜೋ ಜೋ ಗುಣನಿಧಿಯೇ ನಿನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸವ ಯಾರು ಮಾಡುವರಯ್ಯ ಮನಕ್ಕೆ ಸುಖ ನಿದ್ರೆ ತಂದುಕೋ ಬೇಗ ಫಣಿಶಯನನೇ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿ ತೂಗುವೆನು ಜೋ ಜೋ ಅಂಡಜವಾಹನ ಅನಂತ ಮಹಿಮಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಪಾವನ ಹಿಂಡು ದೈವದ ಗಂಡು ಉದ್ದಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಜೋ 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 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾನಂದ ನಂದ ಗೋಪಿಯ ಕಂದ ಬಾಲ ಮುಕುಂದ ಜೋ 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 ಜೋ. हरे कृष्ण. भागवत पुराण कोंकणीचे सगळ्यांक धन्यवाद आणि शैला प्रभू माताजीक धन्यवाद माके अवकाश कोण दिला लंका. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा सीतालक्ष्मी माताजी हरी बोल. चंद कोण सांगेलच तुम्ही जो जो श्रीकृष्ण परमानंद साम नसताना चेडू असं कणीत करो चोड बसयलाय भक्ती काळताला ऐकणी येशील हा पद. तो धन्यवाद बहुत धन्यवाद अशी मुखासून येऊन तुम्ही सेवा देऊ का आम्ही बघत पूर्ण कोंकणी टीमाक आणि आम्ही एव्हरी सेकंड सॅटर्डे सेकंड थर्सडे असता
पंची वाराक हे असना एकादशी असना की त्या वारा आमगेल थर्सडे कीर्तन असता. ओके, तुम्ही पुरं मुखसून येऊन नाव देऊ का म्हणून तुमगेला रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्णा हरी बोल. आता नेक्स्ट कीर्तन संचक येत असती आशुजा कामत माताजी यांना मोरे केळी नी बरलारेया ते कनकदास जीन बरेला. हरे कृष्ण माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत हरी बोल. हे कृष्णा हाव एक ಕನಕದಾಸರ ಭಜನ್ ಸಂಗವತ್ತ ಸ हे भजन इंतू कनकदासु सांगता गायकांनी वांचोच कतीर गुड चल्लालो कालिंगाल सर्पाच्या हेडेवेरी नांचिलो तशीची नारी जनल पूर्वस्त्र अपहरण केलालो तशीची रूख चोणू तगे लीले दखेरल्या असल्या मुरलीधरा मनमोहन कृष्णा मिगेल हृदय बोरनु हाव आपोच तुक ऐकनावे म्हणून कनकदासु म्हणतस. आता हा भजन सांगता ना मोरे केळी नी बरलारेया मुरलीधरा मन मोहन कृष्णा एना मोरे केळी नी बरलारेया ಮುರಳೀಧರ ಮನ ಮೋಹನ ಕೃಷ್ಣ ನಾರಿಯರ ವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರ ಮಾಡಿದೆ ನಾರಿಯರ ವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರ ಮಾಡಿದೆ ಏರಿ ಮರವ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ತೋರಿದೆ ಏರಿ ಮರವ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ತೋರಿದೆ ಎನ್ನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ನೀ ಬರಲಾರೆಯಾ ಮುರಳೀಧರ ಮನ ಮೋಹನ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ನೀ ಬರಲಾರೆಯಾ ಮುರಳೀಧರ ಮನ ಮೋಹನ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದೆ ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದೆ ಕಾಳಿಂಗನ ಹೆದೆಯ ಮೆಟಿ ಕುಣಿದಾಡಿದೆ ಕಾಳಿಂಗನ ಹೆದೆಯ ಮೆಟಿ ಕುಣಿದಾಡಿದೆ ಎನ್ನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ನೀ ಬರಲಾರೆಯಾ ಮುರಳೀಧರ ಮನ ಮೋಹನ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ನೀ ಬರಲಾರೆಯಾ ಮುರಳೀಧರ ಮನ ಮೋಹನ ಕೃಷ್ಣ ಇಂದು ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ಇಂದು ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ಎನ್ನೆದೆಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಎನ್ನೆದೆಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಎನ್ನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ನೀ ಬರಲಾರೆಯಾ ಮುರಳೀಧರ ಮನ ಮೋಹನ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ನೀ ಬರಲಾರೆಯಾ ಮುರಳೀಧರ ಮನ ಮೋಹನ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಳೀಧರ ಮನ ಮೋಹನ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಳೀಧರ ಮನ ಮೋಹನ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्ण आशुजा चंदू कोण सांगला देवा तुम्ही आजपासून हे पद ऐकली ना भारी छंद असं ट्यून वर लायक असं तू ताळबद्ध लयबद्ध जाऊन सांगला कसं नशी सेव देऊ का देवा. ओके हरे कृष्णा धन्यवाद पूर्ण माताजी. कोकणी मातो म्हणतो का अनंत धन्यवाद देवा. ओके हरे कृष्णा हरी बोल. ఈయన అంత కనకదాసాల యొక్క సంగೀತ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೀರ್ತನ. ಸೊ ಕನಕದಾಸಲ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಪೂರ ಗೊತ್ತशिलेंची कनकदास ग्रेट डिवोटी जावन आशिल्ले लॉर्ड कृष्णाले आमगेले वैष्णव हंत बरे आणि हांनी ಸ್ವಲ್ಪ कसं म्हणतात ती ಸ್ವಲ್ಪ हंबल बॅकग्राऊंड हातकून आयलेली ते आम्ही वरे गौडीय संप्रदाय अंतू हरिदास ठाकूर जे असं कसं नाही आता नामाचार हरिदास ठाकूर म्हणून फेमस ताव बरे हंबल बॅकग्राऊंड हातकून आयलेली. ಸೊ ತಶಿಂಚಿ ಕನಕದಾಸರ ಹಂಬಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅತುಕುನಾಯಿಲಿ ತಂಗಿಲ್ ಡಿವೋಷನ್ ಅರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಡಿವೋಷನ್ प्युअर डिवोशन. सो त्यांनी स्ट्रॉंगली बिलीव्ह केलं की लॉर्ड काही पळेना आमगेल लॉर्ड कसं पळेता आम्ही डिवोशन मात्र पळेता आमगेल स्टेटस बर्थ कसं नाही पळेना वय नव्हे
सो देवा कसं नी वेदना पुरा जिवांत परमात्मा जाऊन बसला देव होय ना. सो एक ಫೇಮಸ್ तुमका पास्ट टाइम ಗೊತ್ತು ಕನಕದಾಸಲೆ ತಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ भितर ಎಂಟ್ರಿ दीनी आणि ब्राह्मण लोकांना त्यांना देव भूलो कनकन किंडेरी तक्क पळत तशी देवानीक अनुग्रह केलेला असा आत्तवरे आम्ही भितेरी अशी एंटर केल्यार वरे आमका देव दिसना आम्ही गुण येवन कनकन किंडी तुकूनच पळचे जाता देवाक आम्ही तशी देव इवन कनकदासन आमका शिकून दिली की देवाक खंयचे पेशी चड देवान पळोवच कसं नाही आम्ही भक्ती सोशल स्टेटस कसं ना केलें त्या कसं नाही देवाक कळेना देव काय नवा सो केलें म्हळ्यार ऑल आर पार्ट अँड पार्सल ऑफ कृष्णा नवा सो तशींच आमगेले आमी गौडीय संप्रदायांत वरे मध्व गौडीय संप्रदायांत वरे तशींच एक से बढ़कर एक आमगेले कीर्तनीय आसा ती तशींच कनकदास पुरंदरदास म्हणके एव्हरी सेकंड थर्सडे आमगेले प्रोग्राम आसता तुमी येवन सक्कट जणांनी येवन तांचो पार्टिसिपेट करका आयकुका म्हण हांव रिक्वेस्ट करता तुमगेले ओके आता नेक्स्ट कीर्तनीय पूर्णिमा किणी अंजिके याकಯ್ಯ सज्जनರಿಗೆ त्या पद घेऊन येतास या पुरंदरदासाजीन बरेला हरे कृष्णा हरे स्टार्ट करेल कृष्णा हरे कृष्णा हे भजन इंतू पुरंदरदास संतस सज्जनांक म्हळ्यारी चांग जनांक हनुमंताला स्मरण केल्या निमित्त भंय कई असता तशीची कोणालेची मना मस्त कळवळंतू असल्यारी हनुमंतल नाव सांगल्यारी त्या भंय पुरा धावन वता तशीची प्रति एक कणांतू कोटी गटलेचे शक्ती असिले भीमाल स्मरण केल्या निमित्त पुरा पापनी नाश जाता गुरु मध्वाचार्याला शरणु गेल्यारी आणि लॉर्ड पुरंदर विठ्ठलाक आम्ही पूज केल्यारी खंयचे कष्ट म्हणजे आमका याना म्हणून सांगतस हरे कृष्णा भजन स्टार्ट करता अंजी किन्यात कैया सज्जनरिगे अंजी किन्यात कैया सज्जनरिगे ಸಂಜೀವರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಜೀವರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂಜಿ ಕಿನ್ಯಾತ ಕೈಯ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಅಂಜಿ ಕಿನ್ಯಾತ ಕೈಯ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಕನಸಲಿ ಮನಸಲಿ ಕಳವಳವಾದರೆ ಕನಸಲಿ ಮನಸಲಿ ಕಳವಳವಾದರೆ ಹನುಮನ ನೆನೆದರೆ ಹಾರಿ ಹೋಗದೆ ಭೀತಿ ಹನುಮನ ನೆನೆದರೆ ಹಾರಿ ಹೋಗದೆ ಭೀತಿ अंजी किन्यात कैया सज्जनरिगे अंजी किन्यात कैया सज्जनरिगे रोम रोम के कोटि लिंग उदरिसिदा रोम रोम के कोटि लिंग उदरिसिदा ಭೀಮನ ನೆನೆದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಭೀತಿ ಭೀಮನ ನೆನೆದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಜಿ ಕಿನ್ಯಾತ ಕೈಯ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಅಂಜಿ ಕಿನ್ಯಾತ ಕೈಯ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವ ಗುರು ಮಧ್ವರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗುರು ಮಧ್ವರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ अंजी किन्यात कैया सज्जनरिगे अंजी किन्यात कैया सज्जनरिगे
ಸಂಜೀವರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಜೀವರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂಜಿ ಕಿನ್ಯಾತ ಕೈಯ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಅಂಜಿ ಕಿನ್ಯಾತ ಕೈಯ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्णा, हरी बोल. भारी छान कोण सांगितलंस माताजी तुम्ही. हरे कृष्णा. अशी मुख हरे सुनील कृष्णा. केदार येऊ का आणि तुम्ही सेवा म्हणलेता ईशांत आता वळेता तुम्ही फर्स्ट टाइम येता असं की म्हणून दिसतो मका वय वय माताजी धन्यवाद वय तुम्ही सर लायक असं ट्यून वारी छंद असा कसं येऊ का धन्यवाद. तुम्ही जायच वैष्णव वय भजन तुमका कळना जाल्यार आम्ही टीच करता ते आम्ही टीम आणतो असं ती भरती जण शैला माताजी वय बरे असं आम्ही टीम बरे असं रश्मी भट माताजी त्यांनी टीच करता ती चंद कोरनो तुमका सुनील वय सांगा ओके लर्न कोण वय सांगलाच आहे तिथले ओके हरे वय कृष्णा प्रणस हरे माताजी कृष्ण. इथं आम्ही नेक्स्ट कीर्तनीय पुरंदरदास पद सांगू येतं असं ಧ್ರುವ ನಾಯಕ್ 8 ವರ್ಷ ಸಿಂಹ ರೂಪಾನಂದ ಏವೆ या सिंह रूपानंद श्रीहरीचे त्या पद वय घेऊन येतं असं हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ಸಿಂಹರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಮೊನೆ ಪುರಂದರದಾಸಲೆ ರಚನೆಂತು ವಿಷ್ಣುಲೆ दशावतारांतु चारीचे अवतारो नरसिंह अवतारो हे भजनेंतु त्या अवताराचे वर्णन केला. कशी प्रल्हादान एक मनांतु आणि सतत हरिस्मरण केले आणि ताका हरी म्हळ्यारीची विष्णू कशी ताका पावलो म्हण सांगला. प्रल्हादान आपयल्याक विष्णू प्रत्यक्ष जावन हिरण्यकश्यपूक मारनु तागल पोट्ट आंत मळ करलू ताक एक ते गळे घांगेनु घेतलो. ते विष्णू इतले उग्र आणि कोप्पारी आशिलो म्हळ्यार ताका पळोवन जन भिल्लींती. मागिरी लक्ष्मीक तागल पाय्यार बैसकरेल मागिरी कशी शांत जल्लो. हिरण्यकश्यप तागल संहार नंतर देवते सक्कड विष्णूक फूल घालून जय जयकार केली. नरसिंह रूप उग्र असलारी तागेले स्तुती भक्ती केलारी तो आमका भय निवारण कोरनो भाग्य दितलो म्हणून सांगला. भजन ऐकूया. हरे कृष्ण. ಮನದಿಂದ ತನ್ನನು ಭಜಿಪರ ಸಮ್ಮತದಿಂದ ಕಾಯ್ವನೆಂದ ಹರಿ ಸಿಂಹರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಶ್ರೀನಾಮ ಗಿರೀಶನೆ ಸಿಂಹರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಶ್ರೀಹರಿ ತರಳನು ಕರೆಯೇ ಸ್ತಂಭವು ಬಿರಿಯೇ ತುಂಬು ಉಗ್ರವಾದೋರಿದನು ಕೊರಳನು ಬಗೆದು ಕೊರಳಲು ಇಟ್ಟು ತರಳನ ಸಲಹಿದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನೆ ಸಿಂಹರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಶ್ರೀನಾಮ ಗಿರೀಶನೆ ಸಿಂಹರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಹುದೂರ ಓಡಿ ಪರಮ ಶಾಂತವನ್ನು ಬೇಡಿದರು. ಕರೆ ತಂದು ಸಿರಿಯ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸಲು ಪರಮ ಹರುಷಗೊಂಡನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಹರಿ ಸಿಂಹರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಶ್ರೀನಾಮ ಗಿರೀಶನೆ ಸಿಂಹರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಜಯ ಜಯ ಜಯವೆಂದು ಹೂವನ್ನು ತಂದು ಹರಿ 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 ಎಂದು ಸುರರೆಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಸಿ ಭಯ ನಿವಾರಣ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೆ ಪರಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಸಿಂಹರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಶ್ರೀನಾಮ ಗಿರೀಶನೆ ಸಿಂಹರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಮನದಿಂದ ತನ್ನನು ಭಜಿಪರ ಸಮ್ಮತದಿಂದ ಕಾಯ್ವನೆಂದ ಹರಿ
सिंहरूपनाद श्रीहरी श्रीनाम गिरीशने सिंहरूपनाद श्रीहरी श्रीहरी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा हरी बोल. दासर पद दवरला जाले कले मळे नवे नवे पद ऐकूचे मिळतं असं. बारीक कुशतल देवा. तू भरती चंद कोण सांगेल असं आणि श्रुतींवरे माताजींवरे चंद कोण त्याचे ट्रान्सलेशन सांगलं असं. ध्रुव तू भारी चंद कोण सांगेल असं देवा लाईक ताळ असं लईबद्ध जाऊन सांगला मुकसून अशी साव देऊ का ओके तशी म्हणून भगवत पूर्ण कोंकणी मत कोण तू रिक्वेस्ट करता तुमक वरे माताजी तुम्ही वरे संगे तुम्ही वरे वॉइस वरे लाईक असं. हरे कृष्ण हरी बोल. भले जोडी म्हणता पण तशी. हरे कृष्ण. आता नेक्स्ट वचा नेक्स्ट आमगेल्यांची अपरोंड वैष्णवी आणि कनिका सांगू येत असं ती मीराबाई तुमक सर्वांग होत असं मीराबाई प्रिन्सेस बाई बर्त आणि ती लॉर्ड कृष्णाने हार्ट आणतो ती सर्वेंट जाऊन आशिल्ली फुल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण म्हणत फ्रॉम चाइल्डहुड मीराबाईन तुमको तसं कशी एक कृष्णाक एक म्हणून म्हणलें केलं असं भरती चॅलेंज आयली तिका तिगे रॉयल लाईफ आणतो बट तिने केन्नाक डिवोशन सोडलें ना आनीक स्ट्रॉंग जाता गेलें तिगे डिवोशन. ही सिंग करता आशिल्ली डान्स करता आशिल्ली कंपोज करता आशिल्ली कृष्ण डिटी दवरगेनो आनी ते तंबूर बारसून भरती सरेंडर डीप डिवोशन तिगेलें. इवन तिका पॉयझन असो तिगेलें फुल फॅमिली तुका अपोजिशन असो कसं न्ही तिगेलें एक फेथ शेक करूं जाय न्ही तांकां तिगे सॉंग्स वरे फुल इंटेन्स लॉंगिंग फॉर कृष्णा तशी प्युअर भक्ती तिगेलें फुल फिल्ड विथ डिवोशन तिगेलें सॉंगांत आमी आयकूं येता. तर ह्याचे ट्रान्सलेशन सांगू येत असे ती वैष्णवी भट माताजी तशी कनिका सांगता असं पायोजी मेने रामरतन धुन पाय ह्या राजस्थानी ब्रजभाषा असा. हरे कृष्णा स्टार्ट करें देवा. हरे कृष्णा. पायोजी मैंने राम रतन धन पायो हे भजन मीराबाईन बरलेले. हे भजन हेतू मीराबाई सांगता असाचे की प्रभू रामदेवाले नामस्मरण आणि उच्चार हेच श्रेष्ठ धन म्हणून. तशी नेक्स्ट वर्सात हे भौतिक जगतात तू भौतिक वस्तू रामदेवाल नावा मुखारी शून्य. रामदेवाल भक्तीचे धन खर्चू नाही वचना कोणाक चोय ते धन रामदेवाल नाव घेतले तितले भक्ती वाढत वता. तशी मीराबाईला जीवनाचे दोणी तिगेले सद्गुरून तिका रामनामाचे धन दिवन तिगेले जीवन सार्थक जावचे तशी कृपा केले. रामदेवाल भक्ती मीराबाईले जीवनाचे पुंजी म्हणून सांगता असं. तशी मीराबाई सांगता असाची रामदेवाले नामस्मरण आणि भक्ती हे मात्र श्रेष्ठ म्हणून. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पायो जी मैंने राम रतन धन पायो. पायो जी मैंने राम रतन धन पायो. पायो जी मैंने वस्तु अमोलिक दे सतगुरु. वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु. कृपा कर अपनाए. पायो जी मैं कृपा कर अपनायो. पायो जी मैंने राम रतन पायो. पायो जी मैंने राम रतन पायो. जन्म जन्म की पूंजी पाई. जन्म जन्म की पूंजी पाई. जग में सभी घुमायो. पायो जी मैंने जग में सभी घुमायो. पायो जी मैंने राम रतन धन पायो. पायो जी मैंने राम रतन धन पायो. खर्च न खोटे चोर न लूटे. खर्च न खोटे चोर
दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो सत की नाम खेवटिया सतगुरु सत की नाम खेवटिया सतगुरु भवसागर आयो पायो जी मैंने भवसागर तर आयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरक जस गायो पायो जी मैंने हरक जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन पायो हरे कृष्ण हरे कृष्णा कनिका भट आणि माताजी तुम्ही हरे बरे कृष्ण भट चंदकोना माताजी सांगितलं हरे कृष्णा वैष्णवी माताजी चंदकोन ट्रान्सलेशन सांगला आणि तू बरे चंदकोन सांगितलं आणि कनिका भट तू प्रतिपटी येऊन साव दिताची तशी धन्यवाद आज बरं दिलेलं माताजी असं धन्यवाद तुक बरे धन्यवाद हरे माताजी कृष्णा हरे कृष्णा धन्यवाद हरे कृष्णा आता नेक्स्ट शोभा नायक आणि श्रुती नायक एक पुरंदरदासले ह्या घेऊन येता असती श्रुती घेऊन येता असती पुरंदरदासाला अनेक एक तागेले पास्ट टाइम ऐकूया पुरंदरदासान एक पटी हांव सांगित म्हणके नवकोटी नारायण नव व्हेरी रिच फिल्दी रिच हे आशिल्लो वज्रचे व्यापारी जावन आशिल्लो ना एक दीस एकलो ब्राह्मण येता मागेल तुवें व्हडली कोरका ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು दी म्हणून ಯಾವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ नायक कसं म्हणता ना ದುಡ್ಡು दिवचे जायना काय यो म्हणून तशी तेन्ना ह्या ब्राह्मण कसं करता ब्राह्मण म्हणा देवच ते ब्राह्मण विसर गेलेलो सो तुमकां पुरे हे कहाणी गोत सो मागीर प्युरिफिकेशन खातीर हांव वापस रिपीट करता असं सो श्रीनिवास तो देव कसं करता श्रीनिवास ह्यो आसता नायक तागेले बायलेलो वता ती सरस्वती बाय ती बारीक छान सद्बुद्धीची असता सो तिका वचून निमगिता म्हाका निदान करी म्हाका तुवें हळ्ळीक म्हणून हांव भरती दुर्बळ तशें म्हणून तिक्क लेखसन हे श्रीनिवास नायकान कसं केला पुरंदरदासन पुढे हळ्ळी त्याला कुळी इमिडिएटली हेर्दी वस्तू तिगेन पूर भंगार पुढे काढून घेतला पळे हंगार असले झरोन होता तू दी हंगा पूर गांठिकान दवरला बरे तिगेले नत्तू वचपडे हंकार आशिल्ले ते मात्र आशिल्ले तिगेले सो ती म्हणता यो म्हागेले हे मात्र असं कसं करचें म्हणून हे मात्र दिता तुका म्हागेले आनी कसं ना भंगार पुरा बामणून गांठिकान दवरला भितर म्हणून तशी ते नत्तू घेऊन खन करते हा देव थंय श्रीनिवास अंगडी करता थंय वचून ते नत्तू दिवन ताका इक्वलंट दुड्ಡು दी म्हागेले तुवें व्हडली केक म्हणून ह्या श्रीनिवास नायकाक आश्चर्य जाता अरे पळयल्यार म्हागेले बायलेले सै दिसता आस म्हणून तो भीक घालता हांगार आपतो म्हणून भीक घालता आणि वता थंय वचून पळयल्यार रे बायलेक भंय करता बामण आयलो म्हणून आतां क्वेश्चन करता म्हणून खंय आस तुगेलें नंकाचे दिसता ना म्हणून ती म्हणता न्ही हांव न्हांवची गेलेली धुवया म्हणून काडला कडे ती रूम वता ते टेन्शन जाता भंय करता म्हळ्यार देव ह्या बामणाक इश्ट ना न्हू कोणाक दूड दिवचे कंजूस मारवाडी सो ती देवा कसं करचें म्हणून अशें आलोचन करतना तिगे हातारी सेम डुप्लिकेट येवन म्हळ्यार तसं न्ही जान्नेक येता खुशीन तो देवान मागीर प्रार्थना आयकले वचून बामणाक वचून दिता पळय मागीर हांगा आसा हांव आश्चर्य जाता अरे हांव थंय आमले शॉपांत हांव भीक घाल लायले ते नांकाचे हांगा आनीक तिगेले आसा म्हणून वचून पळयत थंय शॉपा वता थंय पळयल्यार सेम सिमिलर आसा ताका भरती आश्चर्य जाता अशीच देवान आसता ताका देवा लागीं हाडसून घेवचे भरती पची टेस्ट केलेलें आसा पुरंदरदासाक इन द प्रिवियस इयर म्हळ्यार भरती तो रिच आशिल्ली न्हू ಸ್ವಲ್ಪ ताका अहंकार बरें आशिल्लें देवा वयर तितलो भक्ती ना आशिल्ली सो तशी तत्ता व्हडली टेस्ट दिलेलें आसा देवान ताका
सो आता नेक्स्ट पुरंदरदासाला कीर्तन सांगू येत असती शोभा नायक आणि श्रुती नायक रामनामवा सदा नुडी नुडी सांगता असं. हरे कृष्णा संगीत तुम्ही स्टार्ट करा. हरे कृष्णा. आज हा पुरंदरदासाला रचने रामनामवा नुडी नुडी भजन सांगता. पुरंदरदासाला ह्या एक रचनेंतू आम्ही रामाला नामस्मरण सदाची करता म्हणून म्हणलेलं असत. आम्ही नामस्मरण केलेल्या निमित्त आमगेल भितर आशिल्ले क्रोध दुरासे पुरा विनाश जाता. आम्ही एक चांग संगतींतू असता. नकारात्मक प्रभाव तपसुका आणि आमगेल मन हरिनाम स्मरण करताची तक समर्पण करता म्हणून म्हणलेलं असत. आमगेल भक्ती आणि शरणागती निमित्त दुरित निवारण जाता. त्या निमित्त शांती आणि दैविक अनुग्रह प्राप्ती जाता म्हणून म्हणलेलं असत. भजन ऐकया. राम नाम नुडी नुडी काम क्रोध गण बिडी बिडी. राम नाम नुडी नुडी ಗುರುಗಳ ಚರಣವ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ. ಹರಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವ ಮುಡಿ ಮುಡಿ. ಕರ ಕರೆ ಭವ ಪಾಶ ಕಡಿ ಕಡಿ. ಬಂದ ದುರಿತವನೆಲ್ಲ ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ. ರಾಮ ನಾಮವ ನುಡಿ ನುಡಿ. ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗವ ಮಾಡೋ ಮಾಡೋ. ದುರ್ಜನರ ಸಂಗವ ಬಿಡೋ ಬಿಡೋ. ಅರ್ಜುನ ಸಾರಥಿ ರೂಪ ನೋಡೋ ನೋಡೋ. ಹರಿ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನ ಇಡೋ ಇಡೋ. ರಾಮ ನಾಮವ ನುಡಿ ನುಡಿ. ಹರಿರಾಜವರದನ ಸಾರೋ ಸಾರೋ. ಶ್ರಮ ಪರಿಹರಿಸೆಂದು ಹೊರೋ ಹೊರೋ. ವರದ ಭೀಮಸೇನನ ದೂರದಿರೋ. ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೇರೋ ಸೇರೋ. ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೇರೋ ಸೇರೋ. ರಾಮ ನಾಮವ ನುಡಿ ನುಡಿ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ. ಶ್ರೀ ರಾಮ ನಾಮವ ನುಡಿ ನುಡಿ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. ರಾಮ ನಾಮವ ನುಡಿ ನುಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ. हरे कृष्णा. शोभा माताजी आणि श्रुती माताजी दोघांना वाटून चंदकून सांगेल असा उशी जाल्या. कोण म्हण कळली म्हाका शोभा माताजी व्हिडिओ तशी दिसतात राईट. सो श्रुती माताजी साइडात कोण तांणी सपोर्ट दिला. तुम्ही वॉइस चंदस श्रुती माताजी तुम्ही वर याद राहून चंद कोण कीर्तन सांगा म्हणून हांव तुमगेला रिक्वेस्ट करता. दोघांना चंद कोण सांगला. हरी बोल अशी मुखासून सॅल दिया तुम्हीला. हरे कृष्णा. सो आता नेक्स्ट वर एक पुरंदरदासाल्यांची कीर्तन घेऊन येत असा ती आम्ही शैला माताजी. सो पुरंदरदासाक फादर ऑफ कर्नाटक म्युझिक मला इतली चंद कोण पद सांगतशील काय स्वामी तशींची हांव सांगीन म्हणके वेल्दी मर्चंट आशिल्लें जाल्यार देवान मर्सी निमित्त कृष्णान मर्सी निमित्त आणि फुल गिव अप करून न्हू प्युअर डिवोशनरी तांणी येयलेलें आसा. तुकडे प्युअर डिवोटी बरें जाल्लेलें आसता न्ही. ती 5 टाइम्स आसता गेले आणि एक चेडू आसा कಡೆ टीच करतना केन्ना तांणी कसं न्ही एक कृष्णाक दवटेल करता आशिल्ले कनेक्ट करता आशिल्ले कृष्णाक. सो म्हळ्यार खंयचे म्युझिक टीच करतना चेडू करता म्हणून पुरा कृष्णा विशयांनी सांगता आशिल्ले दवटेल टू कृष्णा म्हणटा तशी. सो तांणी स्वामी सांगता आशिल्ले इट इज करें म्युझिक इज नॉट कंप्लीट विदाउट इट इज ऑफर्ड टू लॉर्ड नव्या. सो कृष्णाक एक तुम्ही होगली ना जाल्यार विठ्ठला होगली ना जाल्यार कसले प्रयोजन ना. ते पद पद नाही म्हणून सांगता आशिल्ले तशी. आणि केन्ना पद सांगता आशिल्ले ट्रॅव्हल करतना असो खंयी वतना असो तशी लायफान कंप्लीट तांणी सरेंडर जावन आशिल्ली ती ह्युमिलिटी रे. सो फुल तांगे कीर्तन प्रत्येक सती. सो आज वरे भरती जणांक पुरंदरदासाले कीर्तन सांगता आसती. सो आता शैला प्रभू माताजी जय तो कोदंड रामा ते सांगू येता आसती. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ಪುರಂದರದಾಸ ಬರೆಯಲ್ಲ ಭಜನೆ ಅಂತು
अर्थ हांव सांगूक प्रयत्न करता. कोदंड धरलेले दशरथाल पूतू सीतेले पती जावन आशिल्ले रघुकुलाचे श्रेष्ठ श्रीरामाक जय जावो. अहंकारी राक्षसांक संहार कोरनु मंदर पर्वत उक्कोळनु मोगारी भूमंडलाचे रक्षण केलेलो. तशीच प्रल्हादा सल बालकाले ध्वनी ऐकून तांगेल भय दूर केलेलो. वामन अवतारांतू बली चक्रवर्तीलेगी 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ದಾನ ಜಾವನ್ ನಿಮ್ಗುನು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಜಾವನು ತ್ರಿಲೋಕ್ मोविलो. तशी श्री सीता मातेल खतीर रावणाले लंकेक वचूनु तगेले 10 ಮತ್ತೆ ಕತ್ತೋರ್ನು ಮೆರವಲೋलो ಪರಾಕ್ರಮಿ. तशीची कृष्णावतारांतू वसुदेवाल पूत जावन येवनु गोपिकेले मानसिक भक्ती परीक्षी कोरनु घोडेरी मथुरेक वचूनु कंसाले मल्लांकनी संहार केलेलो. तशीच कमलदळाचे वरीचे दोळ आशिलो अयोध्यापुरवासी रघुराम हे भूमी वैरी मिगेल रक्षणे करी म्हणू हांव निमगून घेता म्हणून सांगता ती. हांवें भजन सांगूक हांव प्रयत्न करता. जयतु कोदंड रामा जयतु दशरथ राम जयतु सीता राम जयतु रघुराम जयतु कोदंड रामा जयतु दशरथ राम जयतु सीता राम जयतु रघुराम. तमदैत्यननु माडुहि ಮಂದರಾಚಲನೆ ಗಹಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ತಂದು ಸಕಲ ಭೂತಳವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದೋದ್ಭವಿಸಿ ಮೊರೆ ಇಡುವ ಬಾಲಕನ ಭೀತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನೆರೆ ಕಾಯ್ದರ ಗುರಾಮ ಜಯತು ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಜಯತು ದಶರಥ ರಾಮ ಜಯತು ಸೀತಾ ರಾಮ ಜಯತು ರಘುರಾಮ. ಬಲಿಯೋಳ್ ದಾನವ ಮಾಡಿ ನೆಲನೈರಡಿ ಮಾಡಿ ಛಲದಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಕುಲವ ಹೋಗಾಡಿ ಲಲನೆಗೋ ಸುಗ ಬಂದ ನೆವದಿಂದ ರಾವಣನ ತಲೆಗಳನ್ನು ಚೆಂಡಾಡಿ ಮೆರೆದರ ಗುರಾಮ ಜಯತು ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಜಯತು ದಶರಥ ರಾಮ ಜಯತು ಸೀತಾ ರಾಮ ಜಯತು ರಘುರಾಮ. ವಸುದೇವ ಸೂತನೆ ನೀಸಿ ವನಿತೆಯರ ವ್ರತಗೆಡಿಸಿ ಎಸೆವತೂರ ಗವನೇರಿ ಮಲ್ಲರನು ಸವರಿ ವಸುದೆಯೋಳು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಿ ಪಾಲಿಸೈ ಬಿಸಜಾಕ್ಷಯೋಧ್ಯಪುರ ವಾಸರ ಗುರಾಮ ಜಯತು ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಜಯತು ದಶರಥ ರಾಮ ಜಯತು ಸೀತಾ ರಾಮ ಜಯತು ರಘುರಾಮ. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. नवे नवे पद ऐकत अस माताजी. आज तुम्ही वर इतकं ब्युटिफुली सांगलं मला रे.
भरती धन्यवाद तुमका. तुम केन्ना येता ती सेव दिता ती अशी मुखासून तुम्ही सेव दिवक म्हणून तुमगेले रिक्वेस्ट करता. तशींची आमगेली इतले जण आज कीर्तन या तुम्ही वट्ट केलेलं असं हाजी मागशी भरती काम केलं असं शैला माताजीने त्याची कधी प्रजा अनंत अनंत धन्यवाद माताजी तुमका. हरे कृष्णा प्रणाम्स माताजी. हरी बोल. सो आम्ही नेक्स्ट आम्ही कीर्तन यावाच्या नेक्स्ट कीर्तन सेम पुरंदरदासलेंची एक कृती घेऊन येता असं स्मिता नायक नागपूर जॉईन जाता असं ती वेणुनादने बारो हे पद सांगता असं ती. हरे कृष्णा स्टार्ट करेत तुम्ही. हरे कृष्ण माताजी. आज ते पुरंदरदासाले वेणुनादने बारो म्हणचे प्रयत्न करता. ताजेर तो एक शॉर्टान तू सांगता कसन मारी वेणुनाद म्हळ्यार कृष्णान एक कोळल बजीत पडतो ताजे कितें ते वेणुनाद ताका म्हणटस यो आनी वेंकटरमणा तू यो ಬಾಣನ ಭಂಗಿಸಿದಂತ ಮಳೆ ಬಾಣಾಸುರಾಲೆ ಅಹಂಕಾರ ಭಂಗ केलेलो तो ಭಾವಜನೀಯ तू यो म्हणून सांग कृष्णाक पुरंदरदास सांगतस बिल्ल मुरिದು मल्लर ಗೆದ್ದ ಮಳರಿ ते हंग कंसाले सभेन तू त्या बिल्लनी कुಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಣನಿ ಕಟ್ಟುಕೋರ್ನು तू मल्लारೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ವಲ್ಲೋ ಪುಲ್ಲ ನಾಬನೆ ಬಾರೋ यो आणि ಗೊಲ್ಲತಿಯೊರಡನೆ ಮಳೆ कावडिगाले त्या जातीन कशेल बाय म्हणजे तांणी मी तांगेलोट कृष्णा उठून नंत आशिल्ली ती त्यामुळे चेलुवा मुर्ती म्हळ्यार तू इतलं चंद अस तू एकूण आकर्षण जावन आशिल्लो मुर्ती जावन अस तू यो म्हूण सांगून पुरंदरदास सांगतस. मागीर मंदरगिरी येतिದಂತ म्हळ्यार गोवर्धनगिरी म्हाका अशें दिसतस मंदरगिरी म्हळ्यार गोवर्धन पर्वत शपुरो तेमी तू हातान तू कळ्ळलो इंदिरा रमणने म्हळ्यार इंदिरा रमण जावन आशिल्लो तू यो आनी गोवगळ कायव म्हळ्यार गायक चिमटिवेक त्रास जायना अशी तू रक्षण करता आशिल्लो पुंडरीकाक्षने यो आनी नार्यर मनेगे म्हळ्यार गोपील गरकडे तू वता आशिल्लो वारिच नाबने तू यो आनी हिरेड भुवनव म्हळ्यार 14 लोकांक तू रक्षण करता ಮಾರನೆಯನೇ ಬಾರೋ ಯೋ म्हणून सांगतस. मागीर शेषशयन शेषाल वैरी निदतलो तू मूर्तियाद म्हळ्यार तू वासुदेवन तू यो म्हणून सांगून कृष्णाक आपयतस. आनी दासरुಳು दासनाद दासांतूल दास जावन आशिल्लो पुरंदरदासाले विठ्ठल जावन असतो तू यो म्हणून सांगून पुरंदरदास सांगतस. हांव हे भजन सांगच्या प्रयत्न करता. वेणुनादने बारो वेंकटरमणने बारो वेणुनादने बारो वेंकटरमणने बारो वेणुनादने बारो वेंकटरमणने बारो ಬಾಣನ ಭಂಗಿಸಿದಂತ ಭಾವಜನಯ್ಯನೆ ಬಾರೋ ಬಾಣನ ಭಂಗಿಸಿದಂತ ಭಾವಜನಯ್ಯನೆ ಬಾರೋ ವೇಣುನಾದನೆ ಬಾರೋ ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ಬಾರೋ ಬಿಲ್ಲ ಮುರಿದು ಮಲ್ಲರ ಗೆದ್ದ ಪುಲ್ಲನಾಭನೆ ಬಾರೋ ಬಿಲ್ಲ ಮುರಿದು ಮಲ್ಲರ ಗೆದ್ದ ಪುಲ್ಲನಾಭನೆ ಬಾರೋ ಗೊಲ್ಲತಿಯರೊಡನೆ ನಲಿವಾ ಚೆಲುವ ಮೂರುತಿ ಬಾರೋ ಗೊಲ್ಲತಿಯರೊಡನೆ ನಲಿವಾ ಚೆಲುವ ಮೂರುತಿ ಬಾರೋ ವೇಣುನಾದನೆ ಬಾರೋ ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ಬಾರೋ ಮಂದರಗಿರಿ ಎತ್ತಿದಂತ ಇಂದಿರಾ ರಮಣನೆ ಬಾರೋ ಮಂದರಗಿರಿ ಎತ್ತಿದಂತ ಇಂದಿರ ರಮಣನೆ ಬಾರೋ ಕುಂದರಿಗೋ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನೆ ಬಾರೋ ಕುಂದದಿ ಗೋವುಗಳ ಕಾಯ್ದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನೆ ಬಾರೋ 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 ವೇಣುನಾದನೆ ಬಾರೋ ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ಬಾರೋ ನಾರಿಯ ರಾಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾರಿ ಜನಾಭನೆ ಬಾರೋ ನಾರಿಯ ರಾಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾರಿ ಜನಾಭನೆ ಬಾರೋ ಈರೇಳು ಭುವನವ ಕಾಯುವ ಮಾರನಯ್ಯನೇ ಬಾರೋ ಈರೇಳು
ಕಾಯುವ ಮಾರನಯ್ಯನೇ ಬಾರೋ 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 ವೇಣುನಾದನೆ ಬಾರೋ ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ಬಾರೋ ಶೇಷಶಯನ ಮೂರುತಿಯಾದ ವಾಸುದೇವನೇ ಬಾರೋ ಶೇಷಶಯನ ಮೂರುತಿಯಾದ ವಾಸುದೇವನೇ ಬಾರೋ ದಾಸರುಳು ದಾಸನಾದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಾರೋ ದಾಸರುಳು ದಾಸನಾದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಾರೋ 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 ವೇಣುನಾದನೆ ಬಾರೋ ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ಬಾರೋ ವೇಣುನಾದನೆ ಬಾರೋ ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ಬಾರೋ ಬಾಣನ ಭಂಗಿಸಿದಂತ ಭಾವಜನಯ್ಯನೆ ಬಾರೋ ವೇಣುನಾದನೆ ಬಾರೋ ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ಬಾರೋ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. धन्यवाद. मस्त मस्त धन्यवाद. अवकाश दिलेला. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. स्मिता माताजी, तुम्ही केन्ना निमगे तुम्ही सॅग रेडी असता हांव कर सांगता म्हण सांगता तुम्ही. थँक्यू व्हेरी मच. तुमका मुखारसून आम्ही कॉन्टॅक्ट करता ती अशी मुखारसून सेवा दिवू का. आणि तुम्ही मंदारगिरी म्हण सांगल्यार ह्या माताजी ते मिल्क ओशन आणि तो चर्निंग केलं न्हू तेदा ना पूर्णा वैरी ते मंदारगिरी असतं न्हू सो तशी ಗೊತ್ತಿದ ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ರೀ त्याने देव ते कळतं ना मंदारगिरी कळता म्हणून. ओके माताजी चंद कोण सांगेल असं तुम्ही वरे अशी मुखारसून सेवा देऊ का तुम्ही. हरे कृष्णा. शैला माताजीचे धन्यवाद सांगता. शैला माताजीन म्हाका अवकाश दिलेले धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ओके आता मी नेक्स्ट ऐकूया एक मराठी भजन. ओके रश्मिता माताजी तुकून रश्मिता पै त्यांनी सांगू येतं असं ती तशींची हे संत तुकारामजीन बरेला राजस सुकुमार मदनाच्या पुतला मराठी रस तशी आम्ही राजणगत असं संत तुकारामाविषयी सो तांगेला अभंग पुरा बरती फेमस आम्ही शांतकून ऐकून आयलेली ती ग्रेट डिवोटी त्यांनी स्वामी अशी विठ्ठला पंढरपूर विठ्ठलाला बरती त्यांनी गुणगान केलेलं असं सिंपल फॉर्मर जावन आशिल्ली ती स्वामी तशींची तांकां एक केन्ना एक तांगेला हार्ट केन्ना कृष्णा वैरी त्यांनी आसतशिल्लें सो त्यांनी काम करतना सो कसं नाही इतकं सफरिंग आयल तांगेले जिवन तो दुड्ड ना फर्स्ट वाईफ वरे दाय जाता सेकंड वाईफ मेळटा ती वरे स्ट्रॉंग पर्सनालिटी जाल्यार त्यांनी भक्ती करचे चांट करचे देवाल गुणगान करचे सोडलें ना तांगेलो अभंग पुरो फिल्ड विथ डीप डिवोशन ह्युमिलिटी आणि सरेंडर तुम्ही तांगे एक एक अभंगांत पळोव येता चड अर्थदान जाल्यार बरें ते अशें दिसता की आमगेले पद अशें दिसता आमकां आमचे गेले ऑलमोस्ट आमी अभंग सांगून होड जावन आसता ती तशी आमकां स्वामीन शिकवली की कशी एक होली नाम घेवका एक हायेस्ट वेल्थ इन लाईफ इज चांटिंग द होली नेम म्हणून आमकां स्वामीन शिकवलेलं आसा. आता तसले एक कृती घेऊन येतं असं अभंग रश्मिता पै माताजी. हरे कृष्ण माताजी स्टार्ट करायचं आणि रासल के हरे मत कृष्ण जॉईन माताजी. झाली. हरे कृष्ण. हा वाजी संत तुकारामन अभंग राजस सुकुमार सांगचे प्रयत्न करता. हे अभंगांतू संत तुकारामन साक्षात श्री कृष्ण परमात्माले अवतार जावन आशिल्ले विठ्ठलाले अप्रतिम सौंदर्य ಬಗ್ಗೆ वर्णन केलेलं असतं. कशी वृंदावनांतू गोपिका कृष्ण भावनामृतान बुडून कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ वर्णन मनांतू करून घेतागी तशीची हे अभंगांतू विठ्ठलाल वर्णन केलेलं असतं. स्वयंभू जावन आशिल्ले विठ्ठलू कस्तुरी तिलक सगळे देहाक चंदन लेपन गळेक वैजयंती माळ घाल घेवन आशिल्लो तागेल सौंदर्य आणि तेजस इद्राक सूर्य चंद्राल उजवाड समेत उणी पडतशिल्ले म्हणून सांगताची असले भगवंताले आकर्षक रूप आणि अलंकार पळोवन धन्य जावचेक रक्त आशिल्ले भक्तांक वैष्णवांक केदनाय चांग रितीर देवाल उपासन करचे भाग्य दिव म्हणून प्रार्थना करता. अति सुंदर जावन आशिल्ले मदन मोहनाले दर्शन घेयाची म्हणून संत तुकारामन हे अभंगा मूलक मार्गदर्शन केलेलं असतं. रवी शशी कळा लोपलिया रवी शशी कळा लोपलिया राजस सुकुमार
मदनाचा पुतळा राजस सुकुमार, मदनाचा पुतळा. कस्तुरी मळवट चंदनाची उटी, कस्तुरी मळवट चंदनाची उटी. रुळे माळकंठी, रुळे माळकंठी. वैजयंती राजस सुकुमार, मदनाचा पुतळा. मुकुट कुंडले श्रीमुख शोभले, मुकुट कुंडले श्रीमुख शोभले. सुखाचे ओतले, सुखाचे ओतले सकळ ही राजस सुकुमार, मदनाचा पुतळा. कासे सोनसळा पांघरे पाटोळा, कासे सोनसळा पांघरे पाटोळा. घन नीळ सावळा, घन नीळ सावळा. बाईयानो राजस सुकुमार, मदनाचा पुतळा. सकळ ही तुम्ही वागे की सवा, सकळ ही तुम्ही वागे की सवा. तुका म्हणे जीवा, तुका म्हणे जीवा. धीर नाही राजस सुकुमार, मदनाचा पुतळा. रवी शशी कळा लोपलिया, रवी शशी कळा लोपलिया. राजस सुकुमार, मदनाचा पुतळा. राजस सुकुमार, मदनाचा पुतळा. हरे कृष्ण. हरी बोल रश्मिता माताजी. भरती काळ झालेले मराठी अभंग ऐकण्याशी भरती धन्यवाद तुमका. मी ब्युटिफुली म्हळ्यार मेलोडियस वॉइस वर सांगितलं आणि ट्यून वर लायक आशिल्लें. सो ओल्ड टाइम्स उड गोसाईल म्हाका अनंतान धन्यवाद. भगवत पुराणा कोंकणी टीमा तकनो केन्ना येऊन तुम्ही सेवा देताची अशी जी मुखार सुनवारे दिया ती म्हणून तुमले रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्णा. सो हरे आज कृष्ण. धन्यवाद माताजी. थँक्यू. सो आज पळेल तुम्ही मराठी अभंग असं कन्नड ಪುರಂದರದಾಸಲೆ ಕನಕದಾಸಲೆ ಮೀರಾಬಾಯಿಲೆ ಸೊ ಪೂರಾ ನಮೂನೆचे ಆಮೇಲೆ ವೈಷ್ಣವಲೆ भजन सांगता असती डिवोटीस. सो आता मी नेक्स्ट डिवोटी सानी 8 years ओल्ड समृद्धी अपया. सो बसो मोहरे नैनमेन अंदलाला मीराबाईन बरेला ब्रजभाषा रस राजस्थानीचे. सो आणि त्याचे ट्रान्सलेशन सांगितलं अम्मा रचना माताजी सांगता ती. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मीराबाई बरेलाल पद्य बसो मेरे नैनन में नंदलाल. या भजनेंतू मीराबाई श्रीकृष्णाला वर्णन करतस आणि तिगेले प्रेम समर्पण भाव व्यक्त करतस. मीराबाई सांगता, हे नंदलाल कृष्णा, मेगेले दोळ्यांत येऊन तू बैस. तुगेल मूर्ती अत्यंत मोहकस. तुगेल श्यामवर्ण भारी चंदस. तुगेल दोळ विशाल जावन अस. तुगेल वंटावैरी ते मुरळी म्हळ्यार कोळलू सुशोभित जावन अस. आणि तुगेले हृदयावैरी वैजयंती माल अस. तशी तुगेले कुटांतू सनाची गंटी आशिल्ले आभूषण अस. आणि तुगेले पय्यांतू नूपर म्हळ्यार गेज्जेचे आवाज जो ऐकत ते मस्त मधुर अस. हे प्रभू, तू संतांक सूख दितलो आणि भक्तांक प्रेम करतलो गोपाल जावनू असं म्हणून मीराबाई सगळे बग्गे वर्णन करून या पद्य बरयला. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे
नैनन में नंदलाल नैनन मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल मोहनी मूरत सावरी सूरत मोहनी मूरत सावरी सूरत नैना बने विशाल नैना बने विशाल अदर सुदारस मुरली राजत अदर सुदारस मुरली राजत उर्वे जयंती माल उर्वे जयंती माल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल नंदलाल गोपाल दया करके सुध लीजियो अब हमारी नंदलाल गोपाल दया करके सुध लीजियो अब हमारी मैं तो आई शरण तिहाई लाज दरो गिरिधारी मेरी लाज दरो गिरिधारी शूद्र घंटिका कटितट शोभिता शूद्र घंटिका कटितट शोभितम् नूपुर शब्द रसाल नूपुर शब्द रसाल मीरा प्रभु संतन सुखदारी मीरा प्रभु संतन सुखदारी भक्त वचल गोपाल मेरी भक्त वचल गोपाल 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 मेरी भक्त वचल गोपाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल नैनन में नंदलाल नैनन में नंदलाल हरे कृष्णा समृद्धी चंदकोन सांगेलच तेव्हा तुम्ही आणि रचना माताजी तुमको रे धन्यवाद तुम्ही ट्रान्सलेशन वर चंदकोन सांगितलं समृद्धी वार चंदकोन हिंदी री सांगितलं हरी हरी बोल अशी मुखास नेऊन सांगून सांगा ओके आम्ही मुखा सेक्शन हाका सिंगल म्हणके सेकंड वीक असता म्हणजे खंयचे वीक तो भगवद्गीता पारायण असताना की त्या वीकाचे थर्सडे आमगेले कीर्तन असता थर्सडे नॉर्मली 8:30 बट आज बरटी कीर्तन ही आशिल्ली तशी आम्ही हाफ एन अवर वगी स्टार्ट केलं असं नाहीले 8:30 इंडियन टाइम असता नॉर्मल टाइम आम्ही ओके सो आता समृद्धीन चंद कोण मीराबाई भजन सांगेल असं आता हांव फुडें मीराबाईन कशी एक प्रिन्सेस जावन आशिल्ली तें सांगिल्लें तुमकां तर नेक्स्ट तिगे लायफान कसो जाता म्हूण सांगलें ती तिगेलो अनदर फेस म्हळ्यार ती पुरा सोडून ते इंडियन सॉंग तितलें ते प्युअर भक्ती भजन सांगून ते पुरा ती हें सोडता तिगेलें पुराची तिगेलें ते रॉयल लायफ आसा पळय ते पुरा कम्फर्ट्स ती सोडून ट्रॅव्हल करता ऑल द होली प्लेसेस सिंग कोण 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 तिगेलें ते तंबूर दवरून करताल दवरून पुरा फुल्ल घुंत ती तशी 32 इंचाक मेळता फुल्ली अब्सॉर्ब्ड इन कीर्तन तशींची फेमस भजन डीप इमोशनल बरयलें तिगेलें सरेंडर टू कृष्णा कंप्लीट सरेंडर ते अशें आमकां शिकोवन दिता की ट्रू डिवोशन म्हळ्यार कशें न्ही म्हणून आनी हांव एक लेक्चर आयकलें की आमगेले जीव गोस्वामीक ती मेसेज पेटयत खंय म्हाका मेळका तुमकां म्हणून तेन्ना जीव गोस्वामी रिजेक्ट करता तिका म्हळ्यार ही इज रिनोन्सिएट पळय संन्यासी सो हांव माताजी सका मेळना तेदना ती रिप्लाय करता खंय सांगून की
हाऊ इट इज दॅट कृष्णा इज द ओनली पुरुष नवा म्हाका गोत ना आशिल्लें अनेक पुरुश वरे आसा हें अर्थ री म्हणून तशी ती रिप्लाय दित काय सो ताचे मागीर जीव गोस्वामी मीट जाता म्हणून आसा बट जीव गोस्वामीन काही सांगिल ना तांचे अंतकृतींत ना ते बट अशी हांव एक लेक्चरांत आयकली सो आता नेक्स्ट रचना माताजी सांगू येता आसा ती त्यांनी सांगता आसा ती ಕಡೆ ಆಡಿಸಿದಳು ಯಶೋಧ ನವ ಜಗದೋದ್ಧಾರಣ ಸೊ ಪುರಂದರದಾಸಲೆ ಪುರಂದರದಾಸಲಿ हे रचने कृती सो हानी शाजात म्हणून जॉईन जाल्ले समृद्धी आणि माताजी हरे कृष्णा स्टार्ट करायत माताजी तुम्ही हरे कृष्ण या पद्यांतू पुरंदरदास एक अवसूले उत्तर प्रती आशिल्ली भोग कशी आसा आणि अंतू यशोदेले मुग्धते म्हळ्यार इनोसेन्स सांगतास तिगेल पूतू श्रीकृष्ण जगदोद्धार जावन आस जाल्यार तिका त्या विशय गोतना तिणी ताका केन्ना तिगेले सान एक चड म्हणूची ती त्याची लेकून तागेले ಒಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ असता श्रीकृष्णाले मस्त महिमे आस तो एक परमपुरुष अप्रमेय जावन आशिल्लो मागीर तशी असताना जाल्यार तिका तें कळना ती ताका कितली इनोसेन्स म्हळ्यार तागेले विंगड विंगड ती दैवीक जावन आशिल्ले लिले पुरो पळोवन आसल्यार ती ताका चड म्हणू लेखता कितली इनोसेंट म्हणून सांगता सांगतो पुरंदरदासू तिगेल विशय अशी तिगेले एक अवसूल मनाक त्या ते कळयना म्हणून सगळे त्या पद्यांत ताणें वर्णन करून आसा तो आणि हांव पद्य सांगता ಜಗದೋದಾರನ ಆಡಿಸಿದಳೆ ಶೋದೆ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಳೆ ಶೋದೆ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಮಗನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಮಗನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಮಗನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತ ಸುಗುಣಾಂತರಂಗನ ಆಡಿಸಿದಳೆ ಶೋದೆ ಸುಗುಣಾಂತರಂಗನ ಆಡಿಸಿದಳೆ ಶೋದೆ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಳೆ ಶೋದೆ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದ ಅಗಣಿತ ಮಹಿಮನ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದ ಅಗಣಿತ ಮಹಿಮನ ಮಗುಗಳ ಮಾಣಿಕ್ಯನ ಆಡಿಸಿದಳೆ ಶೋದೆ ಮಗುಗಳ ಮಾಣಿಕ್ಯನ ಆಡಿಸಿದಳೆ ಶೋದೆ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಳೆ ಶೋದೆ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಅಣೋರಣೀಯನ ಮಹತೋ ಮಹೀಯನ ಅಣೋರಣೀಯನ ಮಹತೋ ಮಹೀಯನ ಅಪ್ರಮೇಯನ
ಆಡಿಸಿದಳ ಯಶೋದೆ ಅಪ್ರಮೇಯನ ಆಡಿಸಿದಳ ಯಶೋದೆ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಳ ಯಶೋದೆ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪರವಾಸುದೇವನ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪರವಾಸುದೇವನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಆಡಿಸಿದಳ ಯಶೋದೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಆಡಿಸಿದಳ ಯಶೋದೆ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಳ ಯಶೋದೆ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಳ ಯಶೋದೆ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्णा. रचना माताजी हरी बोल. ट्रान्सलेशन वगैरे सांगलं तुम्ही, पद वगैरे सांगलंय, ब्युटिफुली सांगितलं असं. जगदोद्धारण आडिसिदला शोध वय देव माया अशी पडद घालतशील काय ती पुरा विसरतशील ती कसं ह्या देव म्हणल्याची तो अशी पडद घालतशील कृष्ण. ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಅಶಿ ಮುಖಾಸನ तुम्ही दोघ जण दोघांनी आम्हाला येऊन सेवा देऊ का म्हणून हा भगवत पुराण कंकणीटी मात पण तुमका रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण माताजी. आता हरे नेक्स्ट कृष्ण वर माता. हरे कृष्ण देवा समृद्धी हरी बोल. आता नेक्स्ट आम्ही लास्ट कीर्तन येत असती पुरंदरदासाला कीर्तन घेऊन येत असती. पुरंदरदासाला हा तुम्ही तिथलं थोडे थोडे सांगितलं असं अशी जी देवानी पुरंदरदासाक पुढे सांगितलं रिच असताना ಭಕ್ತಿಪುರ ಅशी ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಸ ಭಕ್ತಿಪುರ ಅशी ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಸ ಮಳರಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಲ್ತ್ ಅಸ್ನ ಬರ್ತಿ ರಿಚ್ म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ अर्लियर लाईफ ಅಂತ गेले ಸ್ವಲ್ಪ हे आशिल्ले ते कृष्णानं तत्वळ टेस्ट करून स्लोली ते अटॅचमेंट करून रिमूव्ह केलेलं असं देवानं तशींची टेस्टांत पास जावन तो फुल्ली कृष्णाक सरेंडर जाता. एव्हरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा म्हणून त्यांना रिअलायझेशन जाता पुरंदरदासाक कडे तो फुल्ली अब्सॉर्ब्ड इन हरिनाम खंय गेल्यार म्युझिक आनी कंटिन्यू आसता एव्हरी डे सिंग करची की आम्ही पळवयता तागे त्या लेगेसीस ताणी सोडला ती इतले भक्तीचे पद ब्युटिफुल तागेले कीर्तन आम्ही आज बरते ऐकलं असं. सो आता नेक्स्ट तशी सांगू येतं असं ती कविता शनी माताजी दुबईत म्हणजे आणत असं ती हरी कुणीदा नम्म हरी कुणीदा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. हांव हरी कुणीदा नम हरी कुणीदा म्हणून एक पुरंदरदासान रचन केलेलं भजन सांगचे वता आसा. अंतू कशी म्हळ्यार आम्ही सकळ जन परमात्माक विंगड विंगड रूपान पळयला. आता मी पुरा फोटोन पळयतना परमात्मा विंगड विंगड अंत असता. बट हे पुरंदरदासाल दृश्टीन तू एक हरी म्हळ्यार कृष्ण परमात्मा कशी आसा म्हणून ह्या पद्यांत तो एक्सप्लेन करचे वता आसा. सो हरी कुणीद अकळंक चरित हंतु लिरिक्स कशेस म्हळ्यार अकळंक चरित मकर कुंडलधर सकलर पालिप हरिकुण अकळंक चरित मकर म्हळ्यार कान्नांतू मकर म्हळ्यार क्रोकोडायलाचे कान्नाचे कुंडल घालून आसा आमगेल कृष्ण परमात्मा म्हणून फर्स्ट हंतु तो एक्सप्लेन करता. आनीक अरळले मागाई कोरळ मुत्तिन सर तरळे रोडगुडी हरिकुणीद म्हळ्यार टेंडर लिप्स अशी तागेले फेस एक्सप्लेन करता असतो विथ टेंडर लिप्स आणि तागेले हंतू गळ्यांतू कसले पर्ल्साचे सोर घालून घेवन आसता म्हणटा. मागीर अंदुगे बिंदुली कालिगे बापुरी म्हळ्यार तागेले पय्या अंतू एक ते कसं म्हणटा तागेले तो गेज्जे पुराय घाल म्हळ्यार तागेले कसं म्हणटा नर्तन करतना तागेले पय्यांतू कशी तो तागेले कसल नमनेच तो कसं म्हणटा गेज्जे घाल आसता और कशी तो ते हे नर्तन करता म्हळ्यार लायक तो तागेले दोळ्या दृश्टीन तो परमात्मा विशयी सांगता आसा. तशी जावन तो पुरंदर विठ्ठल एक कशी परमात्मा कशी दिसता
अशी अशी त्या अटायर पुरा सकट घालून एक नर्तन केल्यार कशें दिसता म्हळ्यार एक ह्या पद्यान तो ताणें एक्सप्लेन केलेलें आसा आमी आयकुया. हरी कुणीदानम्म हरी कुणीदा हरी कुणीदानम्म हरी कुणीदा हरी कुणीदानम्म हरी कुणीदा हरी कुणीदानम्म हरी कुणीदा अकळंका चरिता मकर कुंडलधरा अकळंका चरिता मकर कुंडलधरा सकल रापालिपा हरे कुणीदा सकल रापालिपा हरे कुणीदा हरि कुणीदानम्म हरि कुणीदा हरि कुणीदानम्म हरि कुणीदा ಅರಳಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಹೊರಳ ಮುತ್ತಿನ ಸರ ಅರಳಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಹೊರಳ ಮುತ್ತಿನ ಸರ ತರಳೆಯರೊಡಗು ಹರಿ ಕುಣಿದ ತರಳೆಯರೊಡಗೂಡಿ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಅಂದುಗೆ ಬಿಂದುಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಾಪುರಿ ಚಂದದಿ ನಲೆಯೋತ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಚಂದದಿ ನಲೆಯೋತ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ 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 ಹರಿ ಕುಣಿದ ಪರಮ ಭಗವತರ ಸೇರಿಯೊಳಾಡುತ್ತ ಪರಮ ಭಾಗವತರ ಸೇರಿಯೊಳಾಡುತ್ತ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ 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 ಹರಿ ಕುಣಿದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्णा. कविता माताजी चंद कोण सांगितलं तुम्ही ताळ हे करून परती धन्यवाद. ताळबद्ध लयबद्ध म्हणून सांगता पळे तुम्ही जाऊन धन्यवाद. मेसेज केले माताजी मग सेव कर का म्हणून अनंत अनंत धन्यवाद ताजी कतीरा आणि तुम्ही लायकून प्रॅक्टिस वर करून चंद कोण सांगितलं असतं आणि ट्रान्सलेशन वर हरी बोल म्हाका गोतशील तितले सांगला मागच्या ना चंद कोण सांगितलं माताजी अशी मुखार सुनवारे सेव घ्या तुम्ही एव्हरी टाइम येतात तुम्ही सो वय थँक्यू धन्यवाद माताजी धन्यवाद तुमकाय वय तुमका सुनवचकिन पुढे एक अनाउन्समेंट आमगेले ಅವರೊನ್ सखी चरण माताजी ತಂಗಿಲ आजी बर्थडे आसा तशी आम्ही डियर माताजीक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल डिवोटीज तांकां हार्टफेल बर्थडे विशेस विश करूया तशीच आम्ही प्रे करूया श्री श्री राधा माधवले आणि गुरु गौरंगाले तुमकां ब्लेस कर देवा गुड हेल्थ ती लॉंग लाईफ ती अशीच
मेनी मोर इयर्स त्यांनी हे आमगे डिवोशनल सर्व्हिस सांगतो मुखारसून वचोन ती तशी आमकां इन्स्पायर करून ती त्यांनी एक ह्युमिलिटी आनी डेडिकेशनरी त्यांनी कोच ते आमकां एक ಸ್ವಲ್ಪ दी देवा म्हण आमी देवाले मगून माताजीक हरे कृष्ण महामंत्रारी कंग्रॅच्युलेट करूया सपनाने अनम्यूट करा आणि एक 3 पटी हरे कृष्ण महामंत्र सांगूया. ओके. हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरी बोल. कंग्रॅच्युलेशन्स माताजी तुम्ही आशीर्वादाने आमकां पुरा इतकं पुरं चलता असं. थँक्यू सो मच माताजी. अनंतान धन्यवाद आणि तुमका कंग्रॅच्युलेशन्स आणि दंडवत प्रणाम्स. हरे कृष्णा. थँक्यू माताजी. थँक्यू तुमक सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद तुमगेल प्रेयर्स ब्लेसिंग्स आणि आज तुमगेल इतल्या प्रीतीच विशस खातीर मस्त धन्यवाद. तुमगेल आशीर्वाद आणि तुमगेल प्रेयर्स केन्नाय आमगेला मिगेल आनी मिगेल फॅमिली वयर आसो. तशीच हांव एक 2 मिनट काडटा सगळ्यांक एक ग्रॅटिट्यूड नोट सांगू का. भागवत पुराण कोंकणी काल प्रभून सांगिल म्हणके मुरलीधर चरण प्रभून सांगिल म्हणके आम्ही निमित्त मात्र ताजे मागचे मेन पिलर्स कोण म्हळ्यार हांगाचे सगळे सेवा प्रभू म्हणलंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी त्यांनी कशी काढली म्हळ्यार आम्ही तांचे अगत्य ना त्यांनी जेवण सेवा करून वता आसाची. आम्ही तांकां सांगू ना की वैष्णव भजन या दिवस कोरका म्हणून ना तांची वैष्णव भजन रेडी करताची कोण सिंग कोरका म्हळ्यार लिस्ट रेडी करताची कोण कसं सेवा कोरका त्या प्रोग्रामा वेळार म्हळ्यार रेडी करताची. तशीच सगळे आमगेला फॅकल्टी मेंबर्स मुरलीधर चरण प्रभून सांगली कुडल्या आणि जायत म्हणून ऑल्टरनेट डेज ऑलमोस्ट सांगत एवरी डे क्लासेस प्रीतीपूर्वक जावन येवन क्लास काडताची हांगा आणि तांक सगळ्यांक मस्त मस्त ग्रॅटिट्यूड ग्रेटफूल आसाची आमी. तशीच त्या बँकर्स फॅकल्टी स्पिकर्स नासतना आमकां एक प्रोग्रामा अशी चलोवचे जायना ताका एक स्ट्रॉंग शो मुखार व्हरूंक जाय आशिल्ले अँकर्स तांनी चितले चंद कोन सेवा ओपून एवरी टायमा इत लायक कोन सेवा करताची. मोस्ट ऑफ द टायमा आमी ह्या प्रोग्रामांत आसनाची हांव आनी प्रभू जाल्यार तांणी तितले चंद कोन चलासून दिताची. तांकां मस्त मस्त धन्यवाद सांगताची. आनी तशीच भगवत गीता पारायणा टिमा वैष्णव भजन टिमा जपा सेशन टिमा संडेच्या श्रीला प्रभुपाद लीलामृत टिमा सगळे जे सेवादारीज ताजे मागचे सेवादारीज कितले चंद कोन ह्या सेवाज मुखार व्हरता आसच म्हळ्यार केलो पण आमकां दिसता यो आमी आसनांची मू आनी इतले लायक कोण करता आसाची म्हूण तांगेल खातीर आमी प्रे करता आसताची केन्नाय की तांकां आनीक स्ट्रेंथ दिवो आनी मुखारसून ह्या प्रोग्राम आनीक चांग रितीर जावं तशें एक स्ट्रॉंग लिडर्स श्रीला प्रभुपादाल मिशनान जावं तशें जावं म्हणून. सो थँक्यू व्हेरी मच. आनी लास्ट बट नॉट द लिस्ट तुमकां सगळ्यांक ऑडियन्साक आमी पुरो कर्तव्य जाल्यार तुमी एवरी डे येवन इतले प्रोत्साह एन्थुजियासम आनी इतले डिटर्मिनेशन कन्सिस्टंटली येवन ह्या प्रोग्रामा अटेंड करताची. तुमकां सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद आमी कृतज्ञ आसाची तुमगेल प्रती. सो थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. थँक्यू. हरी बोल. हरी बोल हरी बोल. माताजीला ह्यांची मला किती गुणगान सांगल्यारी उण्याची इतका म्हणजे सिंप्लिसिटी आणि हंबल माताजी आणि प्रभूजी. सो हंगे निमित्तकने आम्ही पुरा हंगेले गायडन्स करतो अशे. सो आणि दे आर म्हळ्यार लेस प्ले करता असं ती फुल हंगेले गायडन्स चलता असं आणि हंगेला अंडर इतली जणांना इनिशिएशन वर ऑलरेडी घेता असत म्हणून सांगल्यारी पुरा हंगेला आशीर्वादानी आणि हंगेल मार्गदर्शनारी चलता असं. सो ताजे खातीर अनंत अनंत धन्यवाद आणि कोटी कोटी प्रणाम्स माताजी तुमकां प्रभूक. हरे कृष्णा. अशी मुखारसून आमकां मार्गदर्शन करा
हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम. या ग्लोरीज सगळं आम्ही पास ऑन करताची हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभू का आमकां मस्त इन्स्पायर करच्याक ह्या प्लॅटफॉर्म मुखार व्हरूंक आनी हिज ग्रेस डॉक्टर विश्वरूप प्रभू आनी सकड वरिश्ठ हिज ग्रेस अनंत राघव प्रभू हिज ग्रेस विप्रसुदाम प्रभू आनी सकड नाव काडल्यार मस्त जन आसात तांकां सगळ्यांक आमी ह्या ग्लोरीज पास ऑन करताची ह्या क्रेडिट सकड तांकाची. हरे कृष्णा, हरि बोल. हरे कृष्णा माताजी, दंडोत प्रणाम. ओके, थँक यू माताजी, थँक यू फॉर युअर ब्लेसिंग्स. हरे कृष्णा. आता मी